Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मोल्या अभयारण्यातल्यान हायवे 4 लेनिंग, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आणि पॉवर लाईन प्रकल्पांचो इश्यू गोंयभर गाजता. दिशी दिशी वातावरणूय तापता. रिपोर्टांचे माळेत आज साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचो कुळे ते कॅसल रॉक मजगती येवपाचो रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट. साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचो कुळे ते कॅसल रॉक मजगती ह्या रेल्वे डबल ट्रॅक प्रोजेक्टाक लागून 138.39 हेक्टर रानां जमनीचे डायव्हर्जन करचे पडटले. तातूंत भगवान महावीर अभयारण्याच्या राना वाठाराचो आस्पाव आसा. ह्या रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाक लागून 21,878 झाडांची कत्तल जातली. हे विशीं प्रक्रिया निमणे पावण्यार आसा. झुऑलॉजिस्ट हायशिंता आगियार आणि साईश पिरणकार हे वाठारांतले पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर करपाक वावुरल्यात. ह्या प्रोजेक्टान थंयची जैव विविधता काबार जातली म्हूण तांकां भंय. फॉरेस्ट म्हटल्यार त्या लोकांक बायोडायवर्सिटी रिसोर्साची खाण आसा. ते त्या फॉरेस्टाचेर जगता. त्या फॉरेस्टांतल्यान खुबशे रिसोर्सीस ते हार्वेस्ट करता. खुबशे गांवांत वैद्य आसात, बाकीचे लोक आसा जे फॉरेस्टान वचून खूब मेडिसिनल प्लांट्स आसा जी हार्वेस्ट करता. बाकीची खुबशी वायल्ड प्लांट्स आसा जी कल्चरली आणि एस्थेटिकली तांकां इम्पॉर्टंट आसा ते थंय वचून हार्वेस्ट करतात. खुबशी रानभाज्यो आसात, अळमी म्हण आणि बाकीचे जे रिसोर्सीस आसा ते फॉरेस्टांतल्यान ते कलेक्ट करतात आणि ताजेरूच तांचे सदां पोट चलता. ताजे वयल्यानूच तांकां इनकमूय मेळटा. So just a 5-minute random survey has disclosed so much biodiversity in these areas where deforestation has already taken place. So like if that much can reveal us this much of biodiversity, I wouldn't express in words how much more would have been already lost by the trees that have already gone off. And yeah, we also came across this southern birdwing, which is one of the largest butterflies in India. इतल्या झाडांची कत्तल म्हळ्यार त्या वाठारांतले उदका स्त्रोत काबार जातले. गोंयचो लाखांनी लोक ह्या उदकाचे निंबून आसा. कन्झर्वेशन बायोलॉजिस्ट गॅब्रिएला डिक्रूजाची शिटकावणी. Almost 33 lakh people rely on the water resources that come from this protected area. So all of your Mandovi River, Zuari, all of these rivers come from the Western Ghats. अभयारण्यातल्या ह्या तिनूय इन्फ्रा प्रकल्पांचो थळाव्यांक पोट पाणयाचो तसो कांयच आदार जावपाचो ना. वेल्यान आशिल्लो रोजगार वगडावपाची परिस्थिती. रेल्वे प्रकल्पाचो विपरीत परिणाम थंयचे अर्थीक गतिविधीचेरूय जातलो. थंय टुरिजमाचेर पोट चलोवपी सुमार 400 लोकांक ताचो फटको बसतलो म्हूण कुळे शिगांव बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो नरेश शिगांवकार हुस्को उक्तायता. दूधसागर हो आमच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न. हांगसरले 431 गोंयांत खंयच ना अश्यो जीपी हांगा टुरिस्ट परमिटेड सगळे कायदे पाळून सरकाराचे सगळे कायदे फॉरेस्टाचे सगळे कायदे काडून हांगसर 431 लोक डायरेक्टली 431 जीपी काडून तेजेर पोट भरता. ताचेर गायड आसा आनी ताचे शिवाय वेगळेपणान ड्रायव्हर आसा. मोल्या अभयारण्यातल्यान हायवे 4 लेनिंग, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आणि पॉवर लाईन प्रकल्पांचो विशय थळावे आणि ग्रीन तशेंच वायल्ड लायफ एक्टिविस्टांचे सर्कलांत तापत आसा. हें प्रकरण एनजीओनी हायकोर्टातूय व्हेला. फुडलो रिपोर्ट नॅशनल हायवे एक्सपान्शनाचेर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी आनी स्वप्नील तारी.